Good morning to God bless you. Yeah. Bagion Joseph आज आमच्या गोंयदामान दिवसेसीच्या आस्काराचे परबेची तयारी आमी कांय दीस सुरू केल्ली. आमी आतां खरें म्हणल्यार तोडीक पावत येता. आनीक एक दीस आनी आमची मागीर परब. पूण ह्या बोबाळान आयज म्हत्वाचो दीस आमी केदींच विसरूं नजो. कसलो उगडास येता आयज? कसलो दीस? कसलो दीस? आयज पवित्र सोबेन आमचे जुजे बाबाक सांत केल्लो व्हडलो दीस. ताकाच लागून आमी हांगा आसा. म्हणटच हो दीस समोर उगडासाचो पवित्र दीस. सगलो वेळ मनान धरुया. देवाक ताच्या देण्या पासत दिनवासुया. 14 जानेराचे 2015 वर्साक जुजेवाज सांत जुजेवाज म्हूण परगट केल्लो. आयचो विशय आमच्या दोळे मुखार दवरला तो हो राजकरणां म्हळ्यार चलतेल्या वायटा आड झुजून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला डिओसिसीच्या संपर्क साधनाच्या सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया आनी न्याय सभेच्या एक्लेजियास्टिकल ट्रायब्युनल ह्या वावरा पासत. वारांदा पासत डिनरी पासत आमी मागत आयल्या. आयजूय मागता. बेनावली वारांत आयज 9:15 मिसाक आमचे बरोबर आसतलो. आनी मागीर सांजे पोंडा वारांत आनी आमचे दामावचे मिसांव तो वारांत न्हय पूण आमच्या दिवसीचो एक भाग तो सांजे 4 मिसाक आमचे मदीं आसतली. तुमकां बेश्टी वळख करून दिवंक जायते जाणांक दामावचे मिसांव म्हणटा ते ताची बरी वळख ना जायत म्हणटच त्योय वस्तू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. बाणावलेच्या वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो. बेनावली पवित्रित्वेची हॉली ट्रिनिटी. दुसरें बाणाले बागयोन जुआं बातिस्ताची ग्रोस सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. बेतालबाती कार्मोना कावेलोसी कोल्वा ओर्ली सेरावली आनी वार्का. पोंडा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो बोरी मार्दोल पांचवाडी पोंडा सिरोदा आनी उसगांव. दामाव मिसांव हाच्या खाला येतात त्यो फिरगोजो चेजडा दामान प्रासा दामान मोती दामान नानी दापाडा दीव दुधनी कानवेल शेल्टी सिल्वासा आनी सिंधोनी. बाबा भणीनो आतां आमी ह्या दिसाच्या पयल्याच मिसाची तयारी करता. आनी ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी आमचो यादनीक भाव पाद्री हेस्टन फेरांव सान लॉरेसाच्या कोपेलाचो आरोसी ह्या कोपेलाचो तो कोपेलांव कांसावली. ताका तुमच्या नवान आनी म्हज्या नवान मोगाचो युकार दिता. मोगाचो युकार दिता म्हणटा तेन्ना तुमकांय बी म्हज्या बाबा भयणाक तुमी सकाळीं फुडें जायती थंडी पडटा खरी आनी जायती कठीणाय आसा. बेगीन बेगीन पावूंक हांगा ताकतीन तरी तुमी पावल्यांत. थोडीं कोण रोमारी करून पासून आयल्यांत. तुमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो माये मोगाचो येवकार. आनीक मागता देवा लागीं जशे परी सदांच हांव मागतां दर मिसाक हे नोवेनाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळचो. जायत्यो वस्तू आमचे भितर आसात त्यो आमी मागूंक पासून नकळो. त्यो पासून देवान आमच्यो दिवच्यो म्हूण उदारपणान दिवच्यो म्हूण देवा लागीं मागुया. तेच भाशेन आमच्या वदान जें कितें आसा आमी करूंक जाय नितळ मनान नितळ अंतस्करणान सगले भक्तीन ल्हानविकायेन आनी उर्बेन हे मिसान वांटो घेवंक हें आमचें कॉन्ट्रिब्युशन हें आमी करूंक जाय. जबाब दिवन मिसाचे सोडसोडीत आमची दोळे थंय पड्ड्याचेर लावून गितां म्हणप व्हडल्यान देवाची वाखणणी करप. जाता जाल्यार आमी केन्ना केन्नाय म्हणटा आख्खें मीसभर हात जोडून रावल्यार काय बरें न्ही. ल्हानविकायेन देवा मुखार तूं येताय म्हूण ही भायल्यान कुडीन तूं तरी देवाक दाखयताय बरी वस्त आमी करुया. जाता जाल्यार आनीक एकामेका पासत मागुया.
एकामेकाक आमकां मागण्यांची चड गरज आनी हांगा पासून एक मन ना तर जाल्यार ही आमची भेट बापाक पावची ना. एका मनाची भावां भयणां जावंक हें म्हणून तुमकां सगल्यांक हांव हे नोवेनाचो बरो फळ मागतां, देवाची बेसांव मागतां. आनीक फावटी येवकार तुमकां. भावा भयणीनो, आयज सांत जुजे वाजाचे परबेचो तयारेचो आयज 8वो दीस. सांत जुजे वाजा भाशेन राजकोरणा मोळार चलतेल्या आनी हेर वायटा आड वावरतेले दिरादीक नमुने जावंक आमकां आयज आपयल्यात. ही चिंतना मनान धरून सगळीं उबी रावुया आनी मिसाक सुरवात दिवन गीत गावुया. परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळेच मोगाचे. Consola-nos, Sorgico, आमचो देव आमचेर फाकोयता, सोमेसाक लागीं आपयता, आपणाचे पोवती सोमयता. Consola-nos, Sorgico, आमचो देव आमचेर फाकोयता, सोमेसाक लागीं आपयता, आपणाचे पोवती सोमयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचे राज सगळेच मोगाचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाड भाव भयणीनो, आमी सगळीं समाजांत जियेता आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमची जबाबदारी. समाज आनी राजकारण बरोबर वेता आनी हेच पासत समाजाचें बरेपण आमच्या राजकारणाचेर दवरलेलें आसा. आज नोवेनाच्या 8व्या दिसा समाजा आनी राजकारणा विशीं आसलेली जबाबदारी आमी वळखूंक घेवंक आमी हो विशय रचला. राजकारणा मळार चलतल्या वायटा आनी आड झुजूंक जेजूचो पाळणाव करुया. राजकारणा मळार चलतल्या वायटाचेर झुजूंक आमीच पयलीं सत आनी नीत उबारून दवरलेलीं मनशां जावंक गरज. आयचो दीस आमच्या दिवसणीच्या लोकसरपणाक साधनाच्या आनी न्याय सभेच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर भेटयलेलो आसा. दिवसणीच्या लोकसरपणा साधनाच्या खात्या उद्देशी देवाचें उतर, सेवा धर्म आनी हेर भावार्थ्याची वळख सोंपेपणान आमकां पावता जाल्यार न्याय सभेच्या खात्या उद्देशी पवित्र सभेच्या वांगड्याच्या हूक आनी न्याय राखूंक उरता. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना आमी सगळ्यांनी राजकारणा विशीं आमची जबाबदारी स्वतान आनी नितीन पाळूंक जेजूचे नीच पाळणादार जावंक आमची मागणी
हे मिसाक भेटिल्ल्यान देवाक उबारुया. तशेंच बाणावले आनी पोंडा हे वारादान आनी दामांव मिसांव पासत आज मागुया. मोगाच्या भावां भयणांनो आनी सोबार पावटी हे राजकारणाच्या मळार वायट जाता तें आमी पळयलां. पळयोवन आमी उगीच रावल्या. ताचेर निशेध मारूंक घोडेक आमी भियेल्या. म्हाका घोडेक भितर घालतलेत. म्हाका आनी खंयसर वचूंक जाय जाल्यार भायर वचपाक जाय जाल्यार अवघड जातलें. जायते पावटी आमी घोडेक आमचेच भितर चिंतलां म्हाका कित्याक पडलां. म्हजो कुटूंब आनी हांव खुशाल आसां. असलें घोडेक आमचें धोरण जालां आसतलें. आनी ह्या वायटांत आनी हे वायट चालूच उरूंक हांवेनूय घोडेक म्हजें हात बोट घातलां आसतलें. तर ह्या आनी सगल्या पातकांची ह्या वेळार दूख धरून देवा बापा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया. Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. Krista ka klutko, Krista ka klutko, ka klutko. Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. प्रार्थुया. हे मीस भेटयता मारिया रोजा परेरा जिवितान मेळ्ळेल्या सगल्या देण्या पासत बरेपणा पासत देवाक आर्गांती दिता. ताचे बरोबर आमी आमच्या देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ताका वाखाणुया. देवा, तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुझेवाचाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आसियेच्या शिमा पर्यान परचळायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर पुरगोटलेले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे परचेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रून तांकां म्हणलें, भावानो भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या
पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. बाबार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतरताणे करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सुम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशा मदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विस्मितांची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातच जाकोबान अशें म्हणलें, बाबा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशा मदली एक पोरसा सुरवातेक तावन विचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्याच्या उतरा प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणतलो. तो हांव गोठणांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलोलीं आसात तीं सोळ राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळा तावन हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशाचें जिवीत आमी आगोद करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटवून बसतायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिलून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रोगत खावचें न्हय. इतलें सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची सोमूट परगोड करपी आदल्या काळार्थान आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. म्हणुया, सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखानात. शकांशेक प्रितुमी वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळुयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब. सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विस्मितां. उत्कराक उबी रावुया. Sul sorvespora,
soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Ne face utorai cotati, ti subagi, anitaci kushi paltati, ti subagi. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुझे सोवे आसू. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka soumya. जेजून म्हळें, दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचे कोटा ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्याय नीत, काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. 1000 जळारी घालून काडटात आनी उंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचें कोटा तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणेन आनी वचडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Konkani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमी सगलीं व्हडा खुशालकायेन सकाळीं फुडें उठोन ह्या नोवेनाक आमी आयल्या आनी आमी आमच्या गोंयच्या पुताची भाग्यवंत जुजेवाजाचे परबेक आमी तयार जाता. आनी हे परबेचे निमाणे दीस हे. ही परब आमकां भोव व्हडती, आमच्या लागशिल्ल्याची, आमच्या गोंयच्या पुताची. मोगाच्या भाव भयणानो, 56 years बॅक, 56 वर्सां फाटीं अशेंच कितें एक व्हडल्या दिसा आमचें गोंय तयार जातालें. आमच्या गोंयच्या पुताची परब आनी त्याच दिसा आमची अस्मितायेचो दीस, ओपिनियन पोल डे आमी समारंभांत ताची तयारी जाताली. आमचें गोंय राखूंक सांबाळूंक जायते प्रयत्न जातालेत, जायते भासाभास जातालें राजकारणाच्या मळार. आमच्या समाजांत एकूच गोंय आसलें, लागशिल्लें आमचें गोंय, ताच्या मोगान सगळींच लासतालीं.
आनी ह्या गोंयची आपली एक थिरीत अस्मिताय आसची हाची भासाभास जाताली. मोगाच्या भाव भयणीनो, 1967 16 जानेवारी ह्या वर्सा ह्या दिसा ओपिनियन पोल घडून आयलो. आनी आमी जाणां आमच्या पुर्वजांनी राजकारणीक मळार वावर करतल्यांनी हे आमचें गोंय सांबाळून दवरूंक, ताचें खाशेलेपण सगळ्याक दाखोवन दिवंक ती बारी वावुरलीं. आयज आमी तांकां मान दिता, तांकां सलाम करता. आनीक 50 वर्सांनी मोगाच्या भाव भयणानो, जी आमची फुडली पिण गाय येता ती आमकां सलाम करतली काय, हो एक व्हडलो प्रश्न आमचे मदेकात आसा. आनी ताका जबाब दर एकल्यानी आमी दिवंक गरज. आयज ह्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचलां ते भाशेन आमी सगळीं मोगाच्या भाव भयणानो दोंगेपणान भरल्यांत. जशे परी ह्या फुडाऱ्यांक जेजून तांचें दोंगेपण उक्तें करून दिलें, तांच्या तोंडार मारलें, तसो जेजू आयजूय आमकां दर एकल्याक मागतलो. आयज मोगाच्या भाव भयणानो कसले जरी तर प्रश्न मुखार सरल्यात जाल्यार आमी जाणां आमची मादे विकून दिवपाक सगळें चालू आसा. आमचें गोंय कोल हाडून तें पिड्यार करूंक सगळे प्रयत्न घडत आसात. एकल्या मनशा पासत हें गोंय आमचें विकून दिवंक सगळे प्रयत्न चालू आसात. हें आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय, जाच्यो नदी आसल्योत त्यो ऑलरेडी विकून दिल्यो. हें आमचें गोंय आसा सोबीत सुंदर आमचें गोंय, आनी आदलीं तीं कांतारां आमकां उगडास येतात. नोमान तुका गोवा, आमचें गोंय सोबीत सुंदर आमचें गोंय. गोंयचीं सगळीं जीं कांतारां आमी आयकतालीं, हें गोंय जायत्या गिरेस्तकायेन भरलेलें. ताची अस्मिताय, ताची गिरेस्तकाय आमी कांतारांनी बोळान आमी ती उचारतल्या गायतल्या. आयज मोगाच्या भाव भयणानो, आयज कितलेच प्रश्न आमचे मुखार आसात. राजकारणीक मळार जें कितें जाता, आमचो भावार्थ आयज देंवला ताचे इलोयलो. मोगाच्या भाव भयणानो, कितल्यो वस्तू घडटात आनी जायते फावटी हे प्रश्न आमी आमकांच विचारता, आमी कित्याक ताचेर उलोवपाचें. म्हाका घडयेक भायल्या गांवांत वचपाक जाय, गोंया भायर वावराक वचूंक जाय. हांवें आनी म्हजो ताळो उबारल्यार म्हाका भितर घालूंक आसात, म्हज्या कुटुंबाच्या मनशांक भितर घालूंक आसात. आनी उपरांत म्हज्या कुटुंबाचें कितें जातलें, म्हजें कितें जातलें, वावर धंदो हांव कसो चलयतलो, हे भिरांतीन आमी आसा. आयज म्हाका दिसता मोगाच्या भाव भयणानो, 56 years बॅक जी अस्मिताय दिसाक तयार जाताली, जो मोग गोंया पासत आसलो तो आयज कमी जायत गेला. राजकारणी मळार आमी आमचें मन, आमी आमचें उलोवप करूंक, भासाभास करूंक आमी विसरल्या. आनी करता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणानो, वी आर डिवायडेड इन पार्टी लायन्स. ही पार्टी वचली, ते पार्टयेन वचलें. आमी बाराबर एकठांय जावन झुजूंक आमी फुडें सरना. ओपिनियन पोल घडलो तेन्ना बाराबर सगळीं आयलीं, एका मनाची ती जाल्लीं. आनी आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमकां तेंच मेळ्ळां, आमकां आयकूंक तेंच मेळटा.
जेरुसलेम जेन्ना ही पवित्र सभा एकठांय जाली, थोडे प्रश्न तांचे मदेकात आसले ते सुटावे करूंक आसले नासले थंयसरले सगळे जेरुसलेमाक येतात एका मनाची जावच्याक की जेजूची पवित्र सभा सगळ्यांची पवित्र सभा आनी आपले प्रश्न बराबर येवन सुटावे करूंक भासाभास ती कोत्तात. आयज मोगाच्या भाव भयणानो, आमी हेंच कितें आमच्या जिवितांत नियाळूंक गरज. जायते फावटी आमी चिंतल्या हांव आनी म्हजो घराबो खुशाल आसा, आनीच मोगाच्या भाव भयणानो, खंयसरूय आमी जमा जाता ह्या दिसांनी मोर्मुगांव वा आमचो तालुको हांगा आसा, थंयसर जायत्यो पॅरिशी आसा, जायती आमी भावां भयणां रावता. हें डबल ट्रॅकिंग जें जावपाचें आसा सगल्यांक आमकां अफेक्ट जावपाचें आसा. पूण आमी कितलींच जाणां रेल्वे ट्रॅका ह्या सायडीक रावता, आमी जाणा आमचें कडेन घर वेतलें, पूण आमी गुपचूप घरान बसून आसा. कितलीं जाणां आमी जाणा चॅटी एक्सपान्शन आनी दुसरे ज्यो वस्तू जातात आमकां सगल्यांक हातूंतल्यान आमचेर वायट परिणाम जातलो. हेचे वायट कोल असो डस्ट आसा ते आमी आमचे भितर घेतल्या. कॅन्सराची आनी दुसरीं दुयेंसां जातलीं हें जाणा आसतना देखून आमी उगीच आसा. कित्याक काय आमी ह्या वायटाचेर निशेध मारूंक मुखार सरना. आयज जेसू आमकां सगल्यांक म्हणटलो, आरे दोंग्यानो उठात, जायात जागे. जें कितें वायट आमच्या गोंयांत तुज्या गोंयांत चलता ताचेर निशेध मार, ताचेर तुजो ताळो उबार. जी फुडली पिळगा येतली ती आमचे मोन्युमेंट करून दवरतली काय आपल्या काळजांनी आमचो उगडास कोत्तली काय. हे थोडे दीस येतात, हे घडये वरस वा फुडलें वरस कसलें वरस म्हणून आमी दाखोवन दितल्या. 1967 हें वरस अस्मितायेचें वरस जालें, ओपिनियन पोल डे हाचें वरस. हीं वर्सां कसलीं वर्सां म्हणून दाखोवड जातलीं ही आमी दर एकल्यांनी आमी विचारूंक गरज. मोगाच्या भाव भयणांनो, समाज आमी ह्या समाजांत येताना राजकारण हो जावन आसा एक मुखेल भाग. आनी आमी म्हणप करना आय डोंट वॉन्ट टू गेट इनवॉल्ड इन पॉलिटिक्स. आनी जरी तर आमी तशें म्हणटा जाल्यार हें वायट हो जो स्ट्रक्चर आसा, वायट स्ट्रक्चर आसा तातूंत आमी भागेली जाता. ह्या पातकांत आमी भागेली जाता. पातक मोगाच्या भाव भयणांनो पळयोवन उगी रावचें न्हय. ताचे निशेध मारूंक सगल्या काळजान सगल्या जिवितान बोळान आमी वयर सरूंक गरज. तर आमकां दर एकल्याक आयच्या दिसा हीच कृपा मागुया. आमी सगल्यांनी हो आमचो प्रवादीक ताळो, आवर प्रोफेटीक रोल, आमचो प्रवादीक कार्य आमी जें आमकां बावतिस्मा दिसा आमकां फावो जाल्लें तें आमी मोगाच्या भाव भयणांनो वापर करूंक गरज. आनी जरी तर आमी तें वापर करना आमी खरीं क्रिस्तांवां न्हय. आमी खरीं क्रिस्तांवां न्हय. तर कोण क्रिस्तांवां जातलीं जाल्यार वायटाचेर निशेध मारूंक भोव गरजेचें. हेंच प्रवाद्यांनी केलें, हेंच जेजून केलें. आनी तें आमकां आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत वाचूंक मेळटा, आयकूंक मेळटा. जेजू भियेलो ना. ताचो परिणाम घडयेक कितें जातलो तो जाणा आसलो. आपल्याचेर घडयेक मरण येतलें, आपल्याचेर फॉर्मोण मारतले, पूण भियेलो ना. आमी मुखार सरुया, आमचें गोंय राखुया. राजकीय मळार वायट जाता ताचेर झुजून बरेपण विस्तारूंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया.
सगळी आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनात आसलेली मागणी, आमचे हुस्के, कोणती दुखी आमी दोनया देवा मुखार उबारुया. पवित्र सभेचे वडील देवाचे पोचेक नीत आनी सोद सांबाळूंक परगडटना राजकारणान जबाबदारेन आनी निस्वार्थी मनान ताणें मिसळ जावंक शिकूंक आनी तांकां कुर्बा दिवंक देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. पक्षाचे आनी फोट पक्षेच खातीर वावुरचे मोन आमच्या आमदार मंत्र्यांनी निबेल सोडून दिवंक आनी समाजाचे बरेपणा पासत सरकाराचो दुडवांचो आनी हेर आदार भरपूर मेळूंक देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. राजकारणाच्या वायटाक लागून आयज आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांत आनी गांवांत जायत्यो फोटी पडलेल्यो आसात. ही दुस्पोट पयस जावंक आनी काळजीदारपणान आमचोच फायदो पडले नासतना राजकारणान वस्तल्या वायटाचेर आड आमचो ताळो उबारूंक देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज आमचे दियोसिसीच्या लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या मुणगे ट्रिब्युनल ह्या वावरा खातीर भेटयलेलो दीस पाळटना लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या उदेशी राजकारणान आसलेले वायट उजवाडाक हाडूंक राजकारण निटायेर पडूंक आनी न्यायसभेच्या खात्याच्या वावरा उदेशी पवित्र सभेच्या वांगड्यांक न्याय मेळूंक देवाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बाणावले आनी पोंडा वाराड आनी दामाव मिसांव आपल्यो रोमाऱ्या घेवन हांगा आयल्यान तेन्ना बागयोन जुजे वाजाचे विनोनेन थंयच्या सगल्या फिरगोजांक आनी फिरगोजकारांक आत्मीक बरेपण मेळूंक आनी दामाव मिसांवांचो वावर करूंक मिशनारांक कृपा आनी गोठाय फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दोनया देवा खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन ही आमची भयणीन सगल्याच्या नांवान ही आमची मागणी तुका उबारल्यांत. तुजे दोळायेन आनी कृपेन ती आमकां फावो कर आनी आमी सगलीं आमचो हो प्रवादीक कार्य ताळो वयर उबारून वायटाचेर आनी भोव करून राजकीय मळार जाता ताचेर आमी निशेध मारूंक वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां तूं कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
मुंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमचो सरकार, आमच्या गोंय देशाचो फुडार, आमची गोंयची पोरसां, आमची कुटुंबां आनी हेर सगळे देवाक अर्पुया आनी गीत गावया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. Tuža povitolia muka Bapa ikut sudah dovo Jesu nirmol murgo tuzo Mutia pitolita konyo Jesus sove, ki korpat ki burgi tuji. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोसुपेच्या आदावाक सुरफेसपूर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, सान सुसेवासाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळसांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उकडाबो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट गोठुया. जेजू आमी होऊन जो खाता आनी एकाच इतले पियेता. तितलेच पावती तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमींचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्यो माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या
तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां टालनीन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आगांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोथी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तर दुदांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान आनी आस्त्या तोंडान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमकां सगल्यांक आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक आपयता. राजकीय मळार आनी सगल्या समाजांत वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी आमी स्विकारूंक वेता. ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक ल्हानविकायेन आनी भोक्तीपणान फुडें सरुया. पवित्र कुंबड्यां आमच्यान जिबेर वो हातार घेवूं येता. फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कुंबड्यां घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसात जाल्यार कुंबड्यां घेवचो न्हू म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया राजाचें जेवण. Surgicia razanchele, Cevon volea festace, Razguracia lognace, Razguracia lognace, Surgicia razanchele, Cevon volea festace, Razguracia lognace, Razguracia lognace, Angostraga lundowi, Razacia dziełnak sugli, Bosujada do spodni,
Bolsuya da disponi, agostra galundovi, rasa ciaciunam subli. Bolsuya da disponi, bolsuya da disponi. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, सांजचो सेवाचाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोसान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्तांची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा भयणीनो, म्हाका आनंद भोगता, बरें दिसता म्हाका आमच्या बाबाक हेस्टन फेरांव हाका दिनवासूंक आनी खरेंच ताका हो दिनवास फावो. कित्याक काय म्हणल्यार बरे भाशेन हें देवाचें उतर ताणें आमकां परगटलें आनी कशे भाशेन ह्या संवसारांत, ह्या अवघडायेच्या संवसारांत बो करून सरकारी मळार आमचें कितें घालपाचें आसा, वॉट इज आवर कॉन्ट्रिब्युशन, वॉट इज आवर रोल, आमी कितें करूंक जाय हाचे विशीं हेचूनय जायते भशेन ताणें आमकां बरो हो बोंडाबो केला देवाच्या उतराचो आनी आमकां बरो संदेश दिला. देवान फादर हेस्टनाक जायत्या देण्यानी बोल्ला. देवाचें उतरूय परगट्टा तो, रायतूचे सिमनारी तूंय तो शिकयता. आनी आतां भुरगे पिरायर म्हणल्या भाशेन कपेलांव ताका आमी कितें भाशेन दिन वाचता तुमच्या नवान आनी म्हज्या नवान आनी ताच्या तरेकवार वावराचेर देवाचो भरपूर भाग्योंच्या जेवाजाचे मदतीन आशिर्वाद पडचो म्हणून मागता. आनी आशिर्वाद म्हणटा तेन्ना बरी भलायकी देवान ताका दिवची. भुरगो तो जाय तो फुडार आसा, जाय तो वावर फुडें आसा, देवान ताका आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बोदचो. थँक्यू फादर. त्याच बरोबर आमचो फादर फ्रांसीस डायस रिबांदाची गोजेचो पादविगार आदराची सायबीण ओ आजुदा सायबीण, ताकाय आमी दिनवासता आमचे मदें आसले म्हूण आमकां बरें दिसलें आनी आमचे पासत तुवें मागलां. देव बरें कर फादर. इल्लोसो वेळ घेवन आमच्यो खडोवण्यो सदांच्यो खडोवण्यो तुमच्या दोळ्या मुखार धरूंक सोदता. नोवेनाच्या दिसांनी 15वी पर्यान मिसां ही भाशेन जातली. 6 वाजता 7:30 9:15 रोमारीचे मीस
आनी मागीर सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. फाल्यां आयतार 15वी मिसाची मांडावळ हे पर्यंत आसा. सकाळीं पयले मीस 5 6 15 7:30 9 15 आनी जशें आमी सांगत आयल्या एक मीस ह्या वर्साकूच आमी सुरू केला. समथींग न्यू एडीड टू आवर स्केड्यूल आनी तें म्हणल्यार 12:45 फाल्यां 12:45 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. हें मीस आमी हाडयलां. जायतीं जाण आमच्या गोंयांत मायग्रंट्स म्हूण येतात आनी दिसपाचें मन इज व्हेरी क्लियर दॅट वी केटर टू देयर निड्स की तांचें आमी ओतमेचें बरेंपण करूंक जाय, सोदपूस करूंक जाय. म्हणटच हें मीस तांकां लागून आमी हिंदी भाशेन, कित्याक ती आसात गोंया बाबडी दुसऱ्यो भासो समजनात. हिंदी ती कातोलकां खरी पूण तांकां ही सवलत मेळना जायत्या सुवातांनी. देखून तुमकां कोणूय तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्याच बिल्डिंगान घोडी जायत वो तुमी काम करता त्या जाग्यार असलीं बाबा भयण आसत जाल्यार तुमी मातशें तांकां ही बरी खबर सांगची म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आनी मागीर सांजे 4 वाजता मीस रोमारीचे आनी दुसरे मीस 6 वाजता. दोबाजीक पुर्बे दिसा 16 सोमार पडटा. मिसाची मांडावळ हे पर्यंत आसा. सकाळीं 5 पयले मीस, मागीर 6 15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्डियल साहेब आनी आमचो आर्चबिशप आमचे पासत भेटयतले आनी ह्या मिसाक ते सेर्मा ओ देवाचें तोरपूर घडटलें. आमचे सोयी प्रमाणे आमी करूच आयल्या. बागेवन जुजेफाच्या ओरातोरीच्या कुडान मीस 12 वाजता. खरें म्हळ्यार जायतो लोक थंय जाता. ह्या वर्साक आमी कोत्ता 12 वाजता दनपारच्या. सांजे परबेच्या दिसा 2 मिसां 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमणे मीस 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन. बो करून कामाक वेतल्या लोकां पासत आमी चिंतून दवरलां. 16वी सोमार पडटा. इट्स अ वर्कींग डे. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलती आसात तांचे विशीं तुमी जाणात खरें, पूण बादसा ह्या वर्साक आमी दुसरे भाशेन केलां म्हूण तुमकां सांगूनशें दिसता म्हाका. कुमसार जावंक सोदताय जाल्यार मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती करूंक बरोवंक, देणगी डोनेशन आमच्या स्टॉलान कसली धर्मीक वस्त बो करून आमचें कालेंदार घेवंक सोदताय जाल्यार आनी घेवंक जाय तुमी हांव म्हणटलो आसलो. कित्याक ह्या वर्सा ते आमी आमचे चालू आसलेले परिशदेचेर आदारलेले आसात. जायती माहिती थंय आसा. जिवाक बरें दिसना जाल्यार आमचें फर्स्ट एड सेल, वॉशरूम्स, फेरी, पिवपाक उदक सगळें माटू बरें माटपा भायर. आनीक आमच्या पोटाचें मातशें पळोवंक आमचें कॅन्टीन आसा थंय. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तुमच्याच फायद्याक, तुमच्या बऱ्याक. तुमी बरे भाशेन आयिल्लीं आनी बरे भाशेन गेलेलीं आमकां जाय. हातूंत खरें म्हणल्यार कसलोच फायदो म्हणटा तो ना, नाकाय बी आमकां, पूण तुमच्या बऱ्याक ह्यो वस्तू तुमी तांचो फायदो काडचो. बागेवन जुजेफाचे सांतवारीचे शापलेले कालिंदार जशें हांव म्हणटालो हांगाय मेळटात आनी आमचे सांतवारीन मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परपुर्यान बागेवन जुजेफाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो मोग घेवंक ओ भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 वाजता आनी सांजे 3 ते 7 वाजता. हांव ह्या वेळा मदीं हांगा आसता म्हणटच म्हाका खबर मेळटा ते भाशेन जायतो लोक थंय वेता म्हूण म्हाका बरें दिसता. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेची उतरां ओ वाचपां ओ बाबाळत्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार आतां पासून ओ फाल्यां मिसा आदीं तुमच्यान तुमचीं नांवां दिवंक जातात. ज्या आमच्या भावां भयणांक कठीणाय आसा, आळकूळ आसा आयकोपाची, हियरींग इम्पेरमेंट, तांकां केरीत भाशेन भावां भयणीनो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी करीत आयल्या. 4 मीस सांजेचे 4 मीस हे मीस वील बी इंटरप्रेटेड इन अ सायन लँग्वेज. म्हणजे जे मीस चालू आसा एक आमची भयण आसता हांगा ह्या उतरांचो आनी ते यू अंडरस्टँड वॉट इज सायन लँग्वेज. आनी म्हणटच ह्या आमच्या भावा भयणांक आमी म्हणजे ती आमकां तीय गरजेची, जे परी तुमी गरजेची, सगलीं आमकां गरजेची. कोण बेरो थोंटो मोनो म्हूण ही गरजे भायर तो पडना. आनी खंयचीच शेळी जेजूक नाका इबाड जाली ते भाशेन आमकांय तें जाय. मिसाक येवन आयकून आसतना कांय घरा गेलो ना, ताणें आयकूंक येना. दुसऱ्यो मांड्यो आसात, दुसऱ्यो सवलती आसात, तांचे पासत 4 वरांचेर मीस सदांच आमी
सायन लँग्वेजीन करता आनी हें बी फेस्ताच्या दिसा 10 वरांचे मीस हे भाशेनूच आमी सवलत तांकां दितलो 10 वरांचे मीस. जे वॉलंटियर्स आसात आमचे बोकरून हांगा आनी मागीर चड गरजेचें म्हणटात तें आमचें पार्किंग थंय मातशें तुमी इल्लोसो इतल्या दिसांनी तुमी आदार दिलाच. कांय बरे भाशेन तुमी केन्नाच बाबा एक कंप्लेन येवंक ना कितें झगडें जालें वो कोणें आयकूंक ना आतां मातशे ह्या दिसांनी घडये निमण्या दिसांनी लोक चड जायत आसा म्हणटच मातशें हांगा थंय पार्किंग मातशें इल्लेशी जबरदस्ती कशी जाता म्हणून आयकलां म्हणटच नथींग रॉंग अबावट दॅट. पूण एक एकलो आपलें मन आनी धांवून येवपाचें मिसाक तें घडये मनान आसत पूण मातशें दोन दीस मातशें सोंसणीकाय काडून तुमकां सांगतात त्या जाग्यांनी तुमी पार्किंग करचें म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी निमणे सुवातेर तुमी सगल्यांनी फेस्ताक येवंक जाय. म्हजें न्हय तें पवित्र सभेचें आमच्या बिस्पाचें आमचें सगल्यांचें म्हजें म्हूण न्हय सगल्यांचें म्हणटच तुमी येवंक जाय फेस्ताच्या मिसाक पावना जाल्यार खंयच्याय मिसाक जाता जाल्यार देवाक जाय तो आनंद वाखाणणी आनी आमच्या बाबाक जुजे बाबाक आमचो जाय तो मान जावचो म्हूण आनी ताची परगटणी जावची म्हूण हें आमचें आवडे. देव बरें करूं. उबी रावया. हांवूय काल सांतावन दिनवासता फादर मानवेलाक ताणें म्हाका ही संदी दिली हांगासर येवन हे नव्यान समारंभूक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे भाग्यवन तुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे. मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवन तुजे वासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका साथ म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जा म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना सांज तुजे वाजा भाशेन राजकरणां मळार चलतेल्या वायटाचेर झुजतेले दिरादीक नमुणे आमी जावंक वावरुया. साताच्या मानान गीत गावुया तुजे वाजा आमच्या भावा. Bagiwon salia amcia bawa Minotyak tuji mosot pavoi Sakshi diu Jesu bawa posu Urben buram kamka zagoi Susevasa amcia bawa Tuji posu
Jesu, povitratmia, arga moima, sasna, sasna. Susevasa, amcha baba, duši pasun, arga moima. Papa Jesu, povitratmia, arga moima, sasna, sasna.